हांव कोणाचेर आरोप करिना वा राजकारणूय करिना. पुराय गोंयकारांनी, मडगांवकारांनी आनी फातोड्डेकारांनी सोंसड्या खातीर कितें जाता तें पळयलां. म्हण हाचेर सुटावो काडपा खातीर गोंय सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन तयार जालां. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण ही जबाबदारी म्युनिसिपल कावन्सिलाची आसा. हांव मडगांव नगराध्यक्षा आडना. तिणें हो आरोप म्हण घेवचो न्हय, आमी तांकां आदार करपाक सोदता म्हण म्हायती मंत्री मायकल लोबोन दिल्या. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. आमी पॉलिटिक्स कांय करिना. आख्खे गोंयान आनी स्पेशली मडगांवकारांनी आनी फातोर्डेच्या लोकांनी हांव एलिगेशन घाल्ली ना कोणाचेर की पयलें आहा की ते थिंगासोर सोंसड्याचेर कितें जाता पळय आनी मडगांव आनी फातोर्डेच्या लोकांक कशे त्रास जातात. थिंगा एपिडेमीक येवंक शकता. हांव जें उलयतां तें जावंक शकता. एपिडेमीक if you do not treat something which is dangerous to human life, epidemic can come, epidemic can spread. आदी हुई ओल्ड गोवा पोर्तुगेजाच्या काळात प्लेग येयल्लो. प्लेग तुमकां खबर आसतली प्लेग केन्ना येता. प्लेग येता जेन्ना जागो खूब म्हेवो जाता, थिंगा कोयर वाडटा आनी तितूनसून तो रोग येवप हुंदीर रोग व्हरोन सगल्याक सोडटा. सो तशें येवंक जाता. हांव म्हणना तशें जावचें म्हणून, पूण फायनली तेचेर तोडको येवपाक जाय, तेचेर सोल्युशन येवपाक जाय. तेच्या खातीर गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन जालें. तेच्या खातीर वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री जाली. सरकार प्रयत्न करता. हायकोर्ट कितें म्हणटा की ही जबाबदारी जी आहा ही जबाबदारी कॉर्पोरेशनाची, म्युनिसिपल कावन्सिलाची ही जबाबदारी विलेज पंचायतीची. आतां जेन्ना म्युनिसिपल कावन्सिल फेल जाता, इतली वर्सां 1994 जे हायकोर्टाचे ऑर्डरी येयल्ल्यो आसल्यो त्यो इम्प्लिमेंट जायना. कोयर वाडत गेलो, विलेजींनी कोयर वाडत गेलो. 7 लाख टन सुमार गोंयभर कोयर जालो आनी तो ट्रीट जायना. तेजे आमी रेमिडिएशन प्रोसेस टेंडर आमी भायर काडलेलो. सो हे इतले गजाली कित्याक जाल्यो, कित्याक ते फेल जाले म्हणून. पूण कलेक्शन जे वेस्ट आहा ते पंचायतीचें काम, ते म्युनिसिपालिटीचें काम. तेणी कलेक्ट करूनी सेग्रिगेटेड वेस्ट वी वील ट्रीट इट. वी आर गिवींग अ हेल्पिंग हँड. आय एम नॉट अगेन्स्ट द चेअरपर्सन. शी शूड टेक इट स्पोर्टिंगली. म्हणजे कितें आहा, हांव जें कितें काल उलयलां इज इन द इंट्रस्ट ऑफ द म्युनिसिपल कावन्सिल. तेंचे इंट्रस्टान उलयलां. हांव तेंचे अगेन्स्ट उलोवंक ना, एलिगेशन घालूंक ना. हांवें सांगलां तेणी इतली वर्सां फेल जाले. दे हॅव फेल्ड टू ट्रीट देयर ओन वेस्ट. दॅट इज वाय वी आर स्टेपिंग इन. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन, Waste Management Ministry is stepping in to assist them. We are not trying to take away their rights. The rights given by the Municipal Act and by the Panchayat Raj Act is their right. We are only helping them, assisting them to treat their existing waste and the future waste.